हालींच सरकारान जे हिंसक कुत्र्यांचे ज्यो जाती आसात म्हणजे पिटबुल रॉटवायलर ह्या कुत्र्यांचे ज्यो जाती आसात त्यो गोंयांत तेंचेर बंदी घातलेली आसा। बंदी म्हणजे ह्या कुत्र्यांचे रिप्रोडक्शन करपाक सरकारान बंदी घातलेली आसा। तशेंच हे कुत्रे पोसपाक गोंयकारांक पोसपाक जाय जाल्यार भायल्यान हाडपाक मेळचे ना, सो अशी तेंचेर बंदी घातलेली आसा। म्हणजे जे कुत्रे ऑलरेडी आसात गोंयांत ते तशेंच उरले, ते मरसर ओनराक सांबाळचे पडटले। ह्या सगळे फाटभुंयेचेर आज सकाळी चिंबला हांगा एक दुःखदायक अशी घटना घडली। ती म्हणजे एक 10 वर्साचे चलयेचेर एक पिटबुल कुत्र्यान तेजेर हल्लो केलो आनीक खंय तरी ते जी चली आसा ती खूब अशें जखमी जाल्लें आसा आनीक तेका GMCन व्हेल्लो आसा। आनीक जो कुत्र्याचो जो मालीक आसा त्या कुत्र्याच्या मालकाचेर पुलीस कंप्लेन जाल्ली आसा। सो ह्या विशयाची जी म्हायती जी कितें मेळटा ती आमी तुमचे मुखार हाडटले। पूण आयची ही म्हत्वाची बातमी म्हणजे 10 वर्साची चलयेचेर इंदिरानगर चिंबल हांगा पिटबुल कुत्र्यान हल्लो केल्लो आसा आनी ते भरपूर जखमी जाल्ले आसा। गोमंतक TV खातीर हांव गौरेश गांवकर, पणजेसून।